नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो येवकार खबरो विस्तारान 90% जनतेचेर अन्याय तांकां न्याय दिवपाचे मिशनार राहुल उलयलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आर्थीक देगण केल्या। 90% लोकांक तांच्या हक्काचे पैसे पावचे जाहीरनाम्यात काँग्रेसीचे उतर। दिल्लीत सामाजीक न्याय संमेलनात राहुल उलयलो। आर्थीक एक्सरे करूंक खंय विरोध। 90% लोकांक कुशीक दवरून देशात महासत्ता कशे करतले मोदी प्रश्न। अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं है। जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए। ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है। थोड़ा सा हमने कैलकुलेट करके 16 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया, कैलकुलेट करके हमने जो हमें लगा, जो न्याय हमें लगा कि इतनी मदद करनी चाहिए, हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया है। साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। संविधान गोयच्या माथ्यार मारला हे विर्यताक उलोवक सांगितले काय कितें? राहुल गांधीन स्पष्ट करचें। बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे उलयलो। संविधानाचेर बोट दवरप म्हळ्यार आंबेडकर आनी नेहरूचो अपमान। वास्को जुंव्यार भारताचो तिरंगो हुबोवंक विर्यतान विरोध केल्लो। विर्यताक डबल स्टँडर्ड, तानावडेचो दावो। तो जे उलयला कॉन्स्टिट्यूशनाच्या संदर्भात बाबासाहेब आंबेडकराचो हो अपमान आसा। या देशाचे पहिले पंतप्रधान आमचे पंडित जवाहरलाल नेहरू हांचोय अपमान आसा। आनी ताका लागून हांव राहुल गांधीक विचारपाक सोदतां की विर्याटोचो जे तांच्यांनी कॉन्स्टिट्यूशनाच्या संदर्भात तांचे कडेन उलयल्लें म्हणटा
म्हणजे त्यांची ताका मान्यता असली काय कितें? जी काँग्रेस पार्टी आपल्या मॅनिफेस्टोन म्हणटा की डेमोक्रेसीच्या कॉन्स्टिट्यूशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन हे आसा त्यांच्या मॅनिफेस्टोन, म्हणजे त्यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे आसात ते सांगतात की हे कॉन्स्टिट्यूशन आमी मानपाक जाय म्हणून, आणि त्यांच्याच पार्टीचो जांकां त्यांनी जे फॉर्म दिल्ले आसा काँग्रेस पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून तो ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाचो अनादर करता. आणि त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरान जे बरयलें त्या हातूंतल्यान हाका कितें ताका बरोबर न्हू अशें सांगपाचें आसा काय कितें? तेणेन 15 ऑगस्टाक सॅन जॅसिंदो आयलंड जें आसा वास्को हांगासर मुरगांव तालुक्यांतलें, थंय भारत देशाचो तिरंगो लावपाक सुद्दां ऑब्जेक्ट करणारो होच मनीस. म्हणजे एक वाटेच्यान म्हणटा की तेणेन नवीन कॅप्टन म्हणून सांगता तो. आतां हो खरोखरच जर कॅप्टन आशिल्लो जाल्यार ह्या देशाच्या संदर्भात ताका स्वताक थोडो तरी आदर आसपाक जाय. शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात ज्या वेळाचेर अपशब्द उलयले एक फादर, त्या वेळाचेर तो जस्टिफाय करतालो कितें बरोबर म्हणून. दोन हाच्या भितर झगडी पेटोवपाचें काम जर कोण करता आसत जाल्यार हो विर्यातो, आणि त्यामुळे कॅप्टन विर्यातो आसा हो डबल स्टँडर्ड मनीस. मजगती आमदार संकल्प आमोणकरान विर्यातो आड कोलवा पुलिशेंत कागाळ केला. जे साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसीचो कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस, जे तेणेन एक 2 दीस पयलीं जे बेतलबातीन मिटींग जाल्लेली, त्या मिटिंगेक तेणेन जी लँग्वेज यूज केली अगेन्स्ट आमचो जो देशाचो संविधान आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आसा, तेजे अगेन्स्ट तो उलयलो. आनी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ती स्पीच तो कितें उलयला ती आमी इन डिटेल दिल्ली आसा पेन ड्रायव्हाचेर घालून. आयज तो म्हणटा कितें आपली स्पीच हे केल्ली आसा, ट्विस्ट केलेली आसा. सो आयज जी स्पीच तेणें ओरिजिनली जी उलयला तीच आमी लायलेली आसा, खंयसरूच तेजेर स्पीच ट्विस्ट केलेली ना. यूपीआयच्या काळात संस्थांची वाढ लायिल्ली. सीबीआय ताचे बेस्ट उदाहरण म्हूण यतीशान संविधानाच्या प्रकरणाचेर काँग्रेसीक तासली. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार 8 मे 2013 सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें की सीबीआय इज अ केज्ड पॅरट. कोलगेट स्कॅमाची जेन्ना मॅटर आयकताले सुप्रीम कोर्ट, तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें की सीबीआय इज एक्टिंग लायक अ केज्ड पॅरट. 8 मे 2013. आणि द व्हेरी फॉलोइंग डे तेन्नाचो जो सीबीआयचो चीफ आशिल्लो रणजीत सिन्हा, त्या रणजीत सिन्हान 9 मे विचारलें, द व्हेरी नेक्स्ट डे विचारलें की सुप्रीम कोर्टान अशें ऑब्झर्वेशन केलां तेन्ना तुजें म्हणणें तशें कितें काय म्हणून. तेन्ना ताणें म्हणिल्लें की सुप्रीम कोर्ट केज्ड पॅरट रिमार्क इज करेक्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सेंट जेसिंटो जुंव्याचेर तिरंगो हुबोंक दिवना म्हूण कॅप्टन विर्यातोचे फटीचे आरोप करपी सदानंद शेट तानावडेन माफी मागची काँग्रेस तेमाक. तानावडे 1 नंबर फटींग. तानावडेच्या आरोपाक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाची जाप. बीजेपी खंय भ्रष्टाचार आनी बेकारीचे मुद्द्याचेर उलोवपाचें. मेन इशू मेन मुद्द्या कडल्यान कशें डायवर्ट करप, लोकांक कशें मिसगायड करप, हें म्हाका दिसता बीजेपी कडल्यान शिकप. तो स्टेटमेंट जो आसा ताजेर क्लॅरिफिकेशन कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीसान दिला. अरे बीजेपीक आज विचार की गोंयान आज रेप कित्याक वाडल्या, मर्डर कित्याक वाडल्या, सिद्धी नायकाची केस आज कित्याक जायना, मिस्टिरियस डेथ ऑफ सिद्धी नायक कित्याक जायना, हे विचार मरे. सदानंद शेट तावनाडेक पयलीं विचार की जेन्ना फ्लॅग होस्टिंग 14 तारखेक जालें, हांव स्ट्रेटूच न्ही सो तुमी स्ट्रेट प्रश्न पयलीं. अरे सदानंद शेट तानावडेक पयलीं विचार की तो फुटींग कित्याक उलयता. फ्लॅग होस्टिंग जेन्ना 14 तारखेक जालें तेन्ना तो गोंयचे जनतेक 15 कित्याक सांगता, कितें तें. जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना गोवा गॉट लिबरेटेड इन 1961, दॅट टायम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एप्लायड टू गोवा. तें अप्लाय जालें आमकां. तें अप्लाय जालें रे, तर तुका जावना तर अप्लाय तुका जावना. पळय कितें मिडिया भावा कडेन म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा की बीजेपीचे मरे क्लासीक कितें सांग डायवर्ट करप इशू. जेन्ना सदानंद शेट तानावडेन व्हिडिओ दाखोवन गोंयच्या जनतेक फटयले, ताणें सांगलें की सेंट जेसिंटो आयलंडाचेर 15 तारखेक फ्लॅग होस्टिंग करपाक दिवंक ना, आनी तुमीच छापता मरे. हे तुमीच छापला, आमी छापूं ना. डायवर्ट करना, ताजेर रिएक्शन दिता मरे. ताणें सांगलें 15 तारीख, 15 आनी 14 तारखेक जालें. लादला न्ही रे, अप्लाय जालें न्ही. जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना डिस्कशन जाल्लें
तेन्ना गोंयचो कोण आशिल्लो? गोवा वॉज अ पार्ट वीथ तेन्ना पोर्चुगल मरे. कला अकादमीच्या तेरासाचेर पानाच्यो राशी ताका लागून अकस्मात आयिल्ल्या पावसाचे उदकाक वाट मेळोंक ना. उदक झिरपून स्लॅब फुगलो आनी फॉल सिलींग कोसळ्ळें. PWDन सरकाराक प्राथमीक रिपोर्ट दिला म्हूण सुत्रां सांगता. स्लॅब कोसळ्ळे सावन गोंयचो ताजमहल परत चर्चेंत. ISLात सेमीफायनलीक मुंबय FCन 3-8-2 गोल मारून FC गोंयाक हारयली. 83 मिनटां मेरेन FC गोंयचे खेळगडे बरे खेळटाले, मात मागीर कांयच खेळ्ळे ना. म्हाका राग आयला आनी वायटूय दिसता म्हूण FC गोंयचो कोच उलयलो. In the second goal, the players forgot because it's the minute 90, the minute 89. The players didn't press in the correct way. Then with one pass, Purbala Chempa surpassed four players. Then every action, all the action is like all players are out of the position. Yeah. Things that happen in football, but can happen once. But when these things happen 3 times, I think that the problem is easy to know which is the problem. It's the lack of character in the team. घेऊया एक लहानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. लायनमॅन आणि लायन हेल्परांची एक दुखणी सोंपच ना. लायनमॅनाक आनी एक एक्सिडंट. फोंड्या ढवळे ट्रान्सफॉर्मर रिपेर करतना शॉक. पिळोच्या लायनमॅनाक उपेंद्र नायकाक मार लागलो. ताचो हात दुखावला. ताचेर सध्या मडगांव हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट चल्ला. नमस्कार. तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो हांगासर ढवळे हांगासर की आग्यार ग्राउंड जे कॉम्प्लेक्स आहा आनी हांगासर हो बिल्डिंगेच्या कंपाउंडा भितर हो ट्रान्सफॉर्मर लोकेट केल्लो आसा. आनी आयज हांगासर जेन्ना सकाळी लायनमॅन हांगासर ह्या ट्रान्सफॉर्मराचें काम करताले तेन्ना उपेंद्र नायक हो रावपी आपेवाळ हो जवळ जवळ वयल्यान आतां आमी म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे तो वयल्यान शॉक घेवन तो सकयल पडलो. आनी सकयल ताका तें नेट आहा, जाळी आहा ट्रान्सफॉर्मराक जें शेल्टर केल्लें आहा ते शेल्टराक लागून तो इंजर्ड जाल्लो आसा. आनी सद्या तो मडगांव हॉस्पिटलांत एडमीट आहा. सद्या आमी जाणून घेतली तेजी म्हायती प्रमाणे तेजी प्रकृती स्थिर आसा. आनी म्हाका दिसता सेगीत अशे कितलेशेच इन्सिडंट आतां जावपाक लागल्या. शॉक घेवन लायनमॅन खांब्यार मरता तशें सकयल पडटा. पण म्हाका दिसता अजून पर्यंत सेफ्टी मेजर्स हे घेवपाक जाय ते अजून पर्यंत कोणेच म्हाका दिसता अजून पर्यंत मनार घेवना. आनी हो रोखडोच असो इन्सिडंट जाला पण हो आतां इंजर्ड जाला. पण हेणें समज जर सेफ्टी मेजर्स कितें घेतलेले जाल्यार खंय तरी ताका मार लागपाचो नाशिल्लो. पण तरी आसतना म्हाका दिसता केन्ना गव्हर्मेंट हे सगळे सेफ्टी मेजर्स हांकां दितले आनी लायनमॅनाचो जीव खंय तरी साल्वार जातलो. ढवळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयांत आतां मेरेन कॅश वेगवेगळ्यो वस्तू मेळोन 16,65 लाखाची कॅश आनी सामान जप्त केला. एन्फोर्समेंट एजन्सी मोठ्या प्रमाणात ड्रग, लिकर, म्हारग सामान आनी कॅश जप्त केल्या. NCB, पुलीस, रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स, अबकारी खातें, इन्कम टॅक्स, कमर्शियल टॅक्स आनी गोंय कस्टमाची कारवाय. गोंयच्या तरणाट्यां मुखार नोकऱ्यांचो मोठो प्रश्न. शिकुनूच बेकारेक लागून तरणाटे चुकीच्या मार्गार. सत्तेर येवपी सरकारान लक्ष दिवचें. आर्थीक येणावळीचे आदारार आरक्षण आसचें. प्रायव्हेट नोकरी बरी पॅकेज ना. सरकारी नोकऱ्यांक आमदारांचे हुमरे जळोवचे पडटा. प्रुडंटाची खासा सिरीज लोकनामोत तरणाट्यांचे मनमेकळे. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा आमची माझी लोकनामो. सगळ्यांक मत मारपाक वचपाक जाय. थोडे लोक मत मारपाक वचना. सगळ्यांक मत मारपाक भायर सरपाक जाय. जाल्यारच आमकां कोणतो बरो एक कॅन्डिडेट मेळटलो. आनी लोकांक पयशे घेवन मत मारप न्ही. पयशे घेवन मत मारल्यार बरो कॅन्डिडेट मेळना. असो कॅन्डिडेट लोकांक सिलेक्ट करपाक जाय जो इंडिया आमगे बरें डेव्हलप करपाक हेल्प. I think the biggest drawback we hold in today's day is reservation. I would really want the government to do something about it. Most people are well educated, and the person that maybe from a reservation should be based on income. आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान
नरेंद्र मोदी ज्या हेज्या खाला जे हे सरकार चलता BJPचे, सो खऱ्यांनीच बरें चलता आनी म्हाका दिसना आमच्या युथांक खंय तरी कमी पडल्या म्हणून. मोदीजी पंतप्रधान जाल्या उपरांत तांच्यांनी खुबशे योजने तयार केल्ल्यो आसा. देशाक प्रगती पथार मोदीजीन व्हेल्ले आसा. रातचे बायलांक संडास नासल्या कारणान मळार वचचें पडटालें. त्याच बायलांक आतां मोदीजीन फ्री टॉयलेट स्कीम उपलब्ध करून दिल्ली आसा. त्याच बरोबर उज्ज्वला योजने अंतर्गत मोदीजीन तांकां मोफत सिलिंडर उपलब्ध केल्लो आसा. सभाची इलेक्शन येवपाची आसा. इलेक्शनान कोणय निवडून येवनी, पूण लोकांचें काम जावंक जाय. स्टुडंटां खातीर बरी फॅसिलिटीज दिवपाक जाय आनी जे काम इनकम्प्लीट आसात ते पुराय करपाचे आनी बायलां खातीर कितें तरी करपाचें अशी आमची अपेक्षा आसा. वयल्यान कशें खबर आमकां सबसिडीन कितें आसा खबर म्हटल्यार स्किमी कितें आसा त्यो वयल्यान पावना म्हटल्यार आमी हांव एक शेतकरी, आमचे कडेन गायो आसा, बट आमकां तितून फायदो असो मेळना. Today emphasizing on unemployment rate. It has been noticed that Goa, along with even other states in our country like Kerala, Haryana, faces a very high rate of unemployment. तुम्ही पळयता आसत चडशे लोकल आमचे गोंयकार बाबडे आमचे उमेदवाराची आमदारांची दारार चपला झरोवूच उरले. दात हांवें पळयलां कितें आमचे गोंयकारूच फाटीं उरता. GPSCचो अवेरनेस जावपाक जाय की कांय भुरग्यांक खबर ना की आफ्टर ग्रॅज्युएशन आपल्याक कितले हें आसा ते ऑपॉर्च्युनिटी आसा ती. शिक्षीत भुरगे आड पॉलिटिकल ब्रोकर जॉबाक पयशे मागतात. इंडिया अलायन्साचो उमेदवार विर्याताचो फोंड्या प्रचाराक आरोप. काँग्रेसीचो बेकारीचेर फोकस. बायलांक स्किमीचे 1000-2000 दितात. पयशांनी भागचे ना, तांकां सबल करूंक जाय. काँग्रेसीचो राजेश वेरेकार म्हणटा सरकार लोकांचेर दबाव तंत्र वापरता. मॅक्झिमम म्हळ्यार जे धाकटे ट्रेडर आसा तांकां GSTचो तांचेर खूब मार पडलेलो आसा. जे GST ज्या प्रमाणे तांणी लागू केल्ले इन अ हरी, फक्त आपणाक एक क्रेडीट घेवपाक आपणें केलें म्हणटे तो आयज पासून तांचेर मार पडलेलो. सगळे ट्रेडर्सांचेर धाकटे बिझनसांचेर मार पडलेलो आसा. दुसरें यूथ आवय बापूय कश्ट काडटा, सेव करता, भुरग्याक शिकयता. जेन्ना एड्युकेशन कंप्लीट जाता जॉबाक जाल्यार मिनिस्टर आनी हे सगळे आसा ब्रोकर पळय पॉलिटिकल ब्रोकर 20 लाख 30 लाख ते मागता. खंय वेतले ते? त्या खातीर आमच्या मॅनिफेस्टोन आमी इन्क्लूड केला स्पेशल फोकस ऑन अनएम्प्लॉयड यूथ. सो हे मुद्दे म्हणटा ते दुसरे बायलांक आमी स्किल्ड ट्रेनिंग दितले. आमच्यो बायलो सगळ्याकीन म्हाका दिसता मोस्ट एंटरप्रायझींग एड्युकेटेड आयज सांगचे कांयच जॉब ना. फक्त म्हणटा तुमकां आमी हे स्किमांतले 1000 दितले 2000 दितले ना, तांकां फ्रूट दिनाका. झाड दी, झाड असल्यार सदां फ्रूट मेळटले तांकां. वी वॉन्ट टू एम्पावर द विमन. रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. लोक आज खंयचें कितें जालां की राजकारणान आज लोक ओपनली उलोवंक सोदिनात. कित्याक तुमकां खबर आसा, तुमकां प्रेसाकूय खबर आसा की दबाव तंत्राचें राजकारण चल्लां. कोणें जर कितें केलें जाल्यार ताका त्रास करप, धंद्याक त्रास करप, नोकरेक आसा तेजी ट्रान्सफर मारप, हें सरकाराचें दबाव तंत्र हें चलिल्लें आसा. तायवानात 24 वरांत 6.3 ताकी मेरेनचे सुमार 80 भूकंपाचे धपके. लोकजीण विस्कळीत, मात कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जाल्ली खबर ना. कितलेशाच घरांक बिल्डिंगांक मार बसला. 3 एप्रिल 7.4 ताकीच्या भूकंपाक तायवानाक मोठी हानी जाल्या. 14 जाणांचो जीव गेल्लो. ही बुलेटिन सोंपतना पळोवया साखळे विठ्ठलापूर पांडुरंग देवस्थानात वीरभद्र.
ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.